येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कुठ्ठाळे ते पणजे मजगतीचो रस्तो जावन रावला मरणाचो सापळो. रस्त्यावेली फोंडकुलां पळयल्यार घेव येता चंद्राचो फील. ओडिपीत केल्ली सुदारणा आमदारां सयत मोजक्या लोकांच्या फायद्याची म्हणटा कळंगूटचो आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकराची हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हूण नियुक्ती जाल्यार PS श्रीधरन गोंयचो नवो राज्यपाल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरांत 34,703 नव्या कोविड-19 केसीची जाल्यार 553 जाणांच्या मरणाची नोंद जाल्या. फाटल्या 111 दिसांत देशांत सगळ्यात उण्यो केशी नोंद जाल्यो. मजगती कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लायन ह्या नांवान SBI रिसर्चान तयार केल्लो रिपोर्ट 5 जुलयाक उक्ताडार हाडलो. तातूंत भारतात तिसले ल्हार ऑगस्टाच्या मदीं येवं येता अशें म्हळां. फाटल्या 101 दिसांत भारतांतलो एक्टिव्ह केस लोड देंवन 4,64,357 जाला. एकूण केसींच्या मानान सक्रिय केसी 1.52% आसात. आतां मेरेन देशांत 2,97,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची नोंद मेळ्ळ्या. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत बरे जावप्यांचो आंकडो 51,864 आसा. दिसपट्ट्यो केसी उण्यो जावपाचो सेगीत 54वो दीस. ऑगस्टाच्या मध्याक आनी सप्टेंबराचे सुरवेक भारतांत कोरोना व्हायरसाचे तिसरें ल्हार येवं येता अशें SBIन म्हटलां. कोविड-19च्या केसींचें मॉडेलिंग करपाचें काम दिल्ल्या सरकारी पॅनलावयले शास्त्रज्ञांनी कोरोनाचे तिसरें ल्हार ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत वाडूं येता अशें सांगले उपरांत हो SBIचो रिपोर्ट आयला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. खंयच्याय गांवांत वचपी रस्तो पळयल्या उपरांत गांवच्या उदरगतीचो अदमास काडूं येता अशें जाणटे सांगताले. परिस्थिती व्हडलीशी बदलूंक ना. मागीर आसूं तो पणजे सावन पत्रादेवीचो महामार्ग जाका सद्याक मरण मार्ग अशेंच नांव पडलां, वा कुठ्ठाळी ते पणजे मजगतीचो फोंडकुलाचो रस्तो जो डायरेक्ट चंद्राचो फील दिता. आयज आमी दाखयतात तो कुठ्ठाळी ते बांबोळी मजगतीचो रस्तो. खरें म्हटल्यार ह्या वाठाराचे उदरगतीचो हारसो. हांगा दिसाचोय प्रवास करप कठीण आनी रातच्या वेळार तर पुरायेन धोक्याचो. कित्याक तर हांगा स्ट्रीट लायटीच नात. वाहनां चलोवपी आपले गतीनच ती चलयतात. दिका दाखोवपी तकटे नात. देखून कोणूय खंयूय पावता, मागीर आपलो मार्ग सोदता. हातच्या कांकणाक हारसो कित्याक? पळयात हे देखावे. महामार्ग म्हटल्या उपरांत वाहनांक गती ही आयलीच. तेतून हो 4 पदरी महामार्ग म्हणटकच कितली वाहनां वांगडाच धांवतली अदमास करूं येता. बांबोळी पणजी मजगतीचो हो फ्लायओव्हर उबारल्यार वर्स जालें. शिमीट वचून भितरले लोखंडी वारांव तकली वयर काडपाक लागल्यात. हो रस्तोय खचपाक लागला. सद्याक तरी दरेकलो आपापल्या देवाक उलो मारून गाडयो धांवडायतात. पूण ही परिस्थिती केन्ना सुदरपाची? सर्वसामान्यांचो सरकाराक प्रस्न. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. आता घेवया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विधानसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान कळंगूटे राजकीय वातावरण बरेंच तापलां.
कळंगूटचो आदलो सरपंच जोझेफ सिक्वेरान ओडीपीच्या नव्या आराखड्यावयल्यान आमदारां सयत हेरांचेर फोग काडलो. हो नवो आराखडो आमदारां सयत कांय जाणांक फायदेशीर ठरतलो अशेंच ताचें म्हणणें. कळंगूट आणि कांदोळी खातीर ओडीपीची अंमलबजावणी सुरू असताना मंत्री मायकल लोबोन नवो अध्यादेश काढून तातूंत कांय सुदारणा केल्यो. नवे सुदारणे प्रमाण FAR 100 वयल्यान 150चेर व्हेलो. ओडीपी सर्वसामान्य लोकांच्या फायद्या खातीर आसपाक जाय, वेवसायिकांच्या न्ही, अशें सिक्वेराचें म्हणणें. ते नोटिफिकेशन कितें काडलां, ही लोकांच्या दोळ्यांक पानां घालता. आयज ते कितें म्हणटा नोटिफिकेशनाचेर, डेट ऑफ सच पब्लिक द सेट डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर द कालांगूट कांदोली एरिया केम इनटू ऑपरेशन. इट वॉज इन ऑपरेशन अर्लियर, रायट. नाव दे से that in the public interest they want to change certain survey numbers. आता in the public interest तुम्ही लोकांक विचारले खावंक जाय न्हू, खायात, दोनूय हातीन खायात, पूण कितें आहा न्हू लोकांचे पळयात रे. स्ट्रोक 21 हेणेनी CRZ C3 आहलो 100% कमिशन. तेणेन आतां C2 केला 150% कमिशन. आनी हे बागाडेक, आनी हे बागाडेक कोणाचे? रिकार्डो जोझफ डिसुजा, ताहीर इराणी, कमल बसवस कुखर्जी, मायकल लोबो आनी फ्रांसीस वेगस फ्रँकी वेगर. हेणेनी कितें केलां 100% FAR आहली ती आतां 150% FAR मागल्या. आतां ओडीपी जालो काबार, ओडीपी बंद जाल्लें. आतां हेणेनी ओपन पोत्तून नोटिफिकेशन काडलां आनी पब्लीक नोटीस काडल्या ऑन 30th ऑफ दीस लास्ट मंथ. आनी हे तांकां एप्रुवल दिला 150% FAR. म्हणजे 8 मावळ्याची घरां तूं बागाडेकान बांदूं येयलाय. आयज ताका कळना तो घरा वयता म्हणून, तो घरा वयता. सो त्या पासून ही व्हडली कल्लास्थान करून गेले. ही कल्लास्थान हणी करता तो लोकांक कळनासतना. कांदोली तशेंच केल्ले आसा. कांदोली कोणाक घालना आतां तेणें 150% FAR फकत 1 2 3 4 सर्वे नंबराचेर. इतलेच जाणां इन पब्लीक इंट्रस्ट आहा. हांव कितें म्हणटा, लायक बागाडेक आहा न्हू, दोनूय सायडीक रस्त्यार तांकां सगल्यांक दियात न्हू. 100% 150% कितें आहा तांकां दियात. तुमी फकत तुकाच कित्याक घेताय तूं? कित्याक तुका कळला आतां तुजो टायम पावलो म्हणून तूं घरा वयताय म्हणून. आनी त्या पासून ही सगळीं कामां करून घेताय. हेजेर हांवें आयकलां देशपान हेजेर 250 CR घेतले हेजेर चेंज ऑफ झोन विथ अ न्यू नोटिफिकेशन. 250 CR मायकल लोबोन घेतल्या हेजेर. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकराक हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हूण नियुक्त केला. दुसऱ्या राज्याचो राज्यपाल जावपी हो तिसरो गोंयकार. आदलो मंत्री राजेंद्र आर्लेकार हो भाजपाचो कोर तिणीचो वांगडी. ताणें पक्षाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्या. तशेंच तो गोंय विधानसभेचो आदलो सभापती आशिल्लो. एन्थोनी एलेन्सेलो डायस, जाका LS डायस म्हणून वळखताले, तो पयलो गोंयकार जाची वेस्ट बेंगालचो राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली. ताचो कार्यकाळ 1971 ते 1979. सुनीत फ्रांसीस रॉड्रिक्स हो दुसरो गोंयकार जो 2004 ते 2010 मजगती पंजाबाचो राज्यपाल जाल्लो. भाजपाचो संस्थापक वांगडी आशिल्ल्यान पक्षांतल्यान राजेंद्र आर्लेकराचेर सदीत सांचो आनी तेच बरोबर खोशयेचो शिवर जाला. भारतीय जनता पार्टीचे नेते, भारतीय जनता पार्टीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी स्पीकर, माजी मंत्री राजेंद्र आर्लेकर हांची हिमाचलचे गव्हर्नर म्हणून तांची नियुक्ती जाल्ली आसा. गोंयच्या लोकांच्या वतीन, गोंयच्या सरकारच्या वतीन हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तेंचे गेली कितलींशींच वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें काम, सामाजीक काम ते खूब बऱ्या पद्दतीन करीत आसा. तांच्या नियुक्तीन म्हाका खूब आनंद जालो. सुरवातीक जे पार्टीक 4 संघाचे लोक आयले तातूंतल्यान राजेंद्र आर्लेकर हे आसले.
आनी त्यामुळे हे काम करत करत आज एक बऱ्या व्हडल्या पोझिशनाचेर ते पावल्ले आसात. हांव तेंचें अभिनंदन करतां आनी पार्टून दाखोवन दिल्लें आसा की काम जर एखाद्या कार्यकर्त्यान केलें जाल्यार तेचें फळ जें आसा तें डेफिनेटली पार्टी योग्य वेळार दिता. कारण आमची नॅशनल पार्टी असल्या कारणान आमी लिमिटेड टू गोंय ना, कारण आमचें राष्ट्रीय नेतृत्व हें सदोदीत पळयत आसता की काम कशें करतात. I would like to congratulate Honorable Governor Sri Rajan Arlekar. I think he is a very, very strong leader of his community, and it is a great day that Goan has become a governor of a state in India. I think it is a matter of pride for each and every one of us. Our fellow ex-MLA, the ex-speaker of the Goa Legislative Assembly, somebody who is a very, very senior person in the party, today is being elevated to this position. I am very, very proud as a youngster, as a young politician. आयज खरेंच आमचे खातीर खूब खोशयेचो दीस. 6 जुलय हे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींची आयज आमी जन्मतिथी मनयता. पण तेन्नाच ही बरी खबर आमकां सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय प्रदेशाच्या कार्यकर्त्यांक मेळ्ळी की आमचे आदले अध्यक्ष, आदले सभापती श्री राजेंद्र आर्लेकर सर हांची नियुक्ती हिमाचल प्रदेशाचे गव्हर्नर म्हणून जाला. खरेंच त्यांचे तुमच्या माध्यमांच्यान अभिनंदन करता. आणि निमाणे कडेन राज्यपाल पदाचे नियुक्ती उपरांत राजेंद्र आर्लेकारान उक्तायल्ली प्रतिक्रिया. यहाँ से जाना और मुझ पर जिस प्रकार का विश्वास राष्ट्रपति जी ने रखा है, प्रधानमंत्री ने रखा है, हमारे गृह मंत्री ने रखा है और खास करके अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेतृत्व ने जो रखा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ. मुझे लगता है उसी के कारण मैं वहाँ जाकर कुछ ठीक ढंग से काम करूँगा. जैसे मैंने पहले भी मैं यहाँ का विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका हूँ, जहाँ मुझे बायस्ड रहना चलता नहीं, तो वहाँ मुझे उसका अनुभव है. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 20 खेपे ग्रँड स्लॅम जिखिल्ल्या रॉजर फेडररान 18वे फावट विम्बल्डनाच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. 8 फावटी विम्बल्डन जिखिल्ल्या फेडररान राउंड ऑफ 16त इटलीच्या लॉरेन्झो सोनोगोक 7-5, 6-4 आनी 6-2 अशा सरळ सेटांत हारयलो. 1977 उपरांत एकादे ग्रँड स्लॅम क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश करपी फेडरर सगळ्यांत जाणटो खेळगडो थारलो. निमण्या आठांत रशियाचो डॅनिल मेदवेदेव आनी पोलंडाच्या ह्युबर्ट हेरकाच हांच्या मदल्या विजेत्या वांगडा रॉजर फेडरराक खेळचो पडटलो. मेदवेदेव आनी हेरकाच हांचे मदली मॅच सोमारा पावसाक लागून रद्द जाल्ली. फेडररान ब्रिटीश खेळगडो कॅमरून नॉरीचेर जैत जोडीत निमण्या 16त प्रवेश केल्लो. टेनिस कारकिर्दीत ताणें 69 फावटी ग्रँड स्लॅम सर्तीचे 4थे फेरयेत प्रवेश केलो. सर्बियाचो नोवाक जोकोविच आनी ऑस्ट्रेलियाची ॲश्ले बार्टीन विम्बल्डनाच्या उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश केलो. जाल्यार मिश्र दुहेरीत सानिया मिर्झा आनी रोहन बोपण्णा हांची आंद्रेज क्लेपॅक आनी जीन जुलियन रॉजर हांचे मदीं जाल्ली मॅच रद्द जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत फाटल्या 2 दिसांत दक्षिण पश्चिम मान्सूनाक बरो नेट दिसलो ना. कांय सुवातींनी कमी जाल्यार कांय सुवातींनी बरो पावस झडलो. 6 जुलय सावन 9 जुलय मेरेन मात दाट पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.